पुलिसांनी MVRच्या सगळ्या डायरेक्टरां आड FIR नोंद करचो। दाबोळे रस्त्यार दोग जाणांचो जीव कंपनीच्या निष्काळजीपणाक लागून गेला म्हण अमित पाटकर उलयला। राज्यात MVR कंपनीन कामां हातात घेतल्या आनी ताका लागून जीव गेल्या ताका येरादारी मंत्री तितलोच जबाबदार आसा। ताचेरूय कडक कारवाय जावची म्हण दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्यातोन मागणी केल्या। RDX ब्युरो रिपोर्ट। आमचो डिमांड आसा की M वेंकट राव इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड हाजे जितले मॅनेजिंग बोर्डाचे डायरेक्टर आसात, जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टरान जितले डायरेक्टर आसतले, मॅनेजिंग डायरेक्टर आसतले, हाजेर FIR जावपाक जाय। हाजेर सेक्शन 302 लागपाक जाय, बिकॉज दिस इज एन नेग्लिजन्स, जाका लागून मर्डर तुम्ही केलो। जर तर 4 मार्चाक जर तुम्ही प्रिकॉशन घेतिल्ले अंडर नेग्लिजन्स, जाल्यार 28 मेक ताजो जीव वचपाचो न्ही। सो हे फक्त दोळ्यांक उदक लावपाक लागून फक्त 106 लायला, तेय बीन ताज्या एका कामगाराचेर जो बाबडो 25-30 हजाराच्या पगारार आसतलो, तो फाल्यां एखादी काम सोडून वतलो। पूण खरो मेन कल्प्रीट कोण? वो सरकाराचो जावय। कित्याक जावपाक जाय? कित्याक हाणें नाफ्ताची लायन, जी मेन पेट्रोलियम लायन आसा, ती पंक्चर केल्ली, ताचेर कांयच एक्शन जावना। ताज्या उपरांत ताणें मेन वॉटर पायपलायन बस्ट केली 2दा, जाका लागून त्या तालुक्यान उदक नाशिल्ले। ताज्या उपरांत 2 गोंयकाराचो जीव वता आनी हे सरकार कांयच करना। सो आमचो डिमांड आसा की ह्या M वेंकट राव इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड हाजे जितले डायरेक्टर आसा, आमी आतां ऑनलायन वचून काडले जाल्यार सीतादेवी मुपन्ना, वेंकट मुपन्ना, प्रतीक वासप्रद मुपन्ना, शिवशंकरा शर्मा, आर्या सोलमा जुला, वेंकट मुपन्ना, नांवां सुद्दां घेवपा जायना आमकां, वेंकट राव मुपन्ना, रामकृष्ण प्रसाद राव मुपन्ना, हे हाचे कंपनीचे डायरेक्टर। हे आमी फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरीच्या वेबसायटी वयल्यान काडल्या। हांचेर FIR जावपाक जाय, हांचेर सेक्शन 302 लागपाक जाय, कित्याक तांणी मर्डर केल्लो आसा गोंयकाराचो। आनी हे हांव फक्त दाबोले पुरते उलयना, वो सेम क्रोनी, वो डिफॉल्टर, वो कॉन्ट्रॅक्टर हाणें पेडणेच्या तालुक्यांतलेय गोंयकाराचे जीव घेतिल्ले आसात। हाणें फोंड्या जो हायवे बांदला थंय सुद्दां गोंयकाराचे जीव घेतिल्ले आसा। सो असल्या लोकांक जे एक्सचेकराच्या पयशाचेर आपली बॉल्सां भरतात, म्हाका दिसता हाजेर सक्त कारवाई जावपाक जाय। हाच्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की हें सरकार म्हणटा तें सामान्य लोकांक लागून काम करना, कांयच एक्शन जावना। ते आमी मागता सेक्शन 337, सेक्शन 338, सेक्शन 287, सेक्शन अंडर फॅक्टरीज एक्ट, हे सगळे ताजेर लागू करपाक जाय। आनी हे जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आसा हांकां पयलीं अरेस्ट करून भितर उडोवपाक जाय। आनी आमी मागला की DGPन गेल्ली 10 वर्सां ह्या M वेंकट राव प्रायवेट लिमिटेडान गोंयान एसेस करचे की सेफ्टी कॉम्प्लायन्साचे कितले लोक मेले गेल्ल्या 10 वर्सांत, हाजो व्हाईट पेपर गोंयकारां मुखार दवरपाक जाय। इमिजिएटली ह्या M वेंकट राव इन्फ्रा प्रोजेक्टाचे जितली कामां चालू आसा ती सगळी होल्टाचेर दवरपाची। आनी जे लोकांचो जीव गेलो ताका म्हाका दिसता फेर कॉम्पेन्सेशन आनी जस्टीस हें मेळपाक जाय। लेट जावना, तुमची कारवाई सारकी जावना। हांवें पळय आयज सांगलां ऑन रिकॉर्ड, 23 नोव्हेंबर has gone to the police department, invoke that and file the case against MVR. कित्याक ऑलरेडी 23 नोव्हेंबराचेर आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले ब्लॅक एंड व्हाईट। हे सगळे तुम्ही प्रिकॉशन फॉलो करपाक जाय, ना जाल्यार आमी फाटल्यान आसतले लिगल केस करपाक। तातूंत कोण त्रासान पडटलो तो आमच्यान सांगपाक जायना, बट वी वील स्पेअर नो बडी। आयज जी विक्टिमाची फॅमिली आसा लेटस्ट, तांचेरूय प्रेशर घालता। आनी दाबोलीमान कोण प्रेशर घालता ते तुमकां खबर आसा, की जेन्ना लोक गेले की आमी तुमकां हेल्प करता, ते पांयां पडपाक लागले हात जोडून, प्लीज आमकां सोडा, आमचेर खूब प्रेशर आयिल्लो आसा, कोणाच कडेन उलयनाका म्हण। हातूंत कोण प्रेशर घालूंक शकता तो तुमी सांगा। दाबोलीमान तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, गोल्ड स्मगलिंग जावं, 4/1 जावं, कितें जावं, फ्लायओव्हर इलिगली बांदतालो तोच मनीस आसा। सो हे आमी आतां फुडें व्हरतले। पयलो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक भितर उडोवपाक जाय, मोस्ट इरिस्पॉन्सिबल पर्सन।
एज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ताणें प्रिकॉशन घेवपाचें आपणाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता सारकें जाता काय ना पळय तें